हरे कृष्ण. त्यांची श्लोक अशी अस्की अन्यादेहभूर्विद्यया अन्याद् अहोरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचक्षिरे अन्याद् एव अहोर्विद्या अन्याद् अहोरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचक्षिरे अन्याद् एव अहोर्विद्या अन्याद् अहोरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचक्षिरे. सो हांगा कसं सांगता आसाची म्हळ्यार पदाचे अर्थ पळोवंक. अन्यात अन्यात म्हळ्यार विंगड, एव म्हळ्यार खंडीत जावन, अहु म्हळ्यार सांगिल्लें, विद्या म्हळ्यार विद्याचे ज्ञान आमकां संस्कृती कडेन वता ताका विद्या म्हणटात. खंयची संस्कृती कडेन वता आसता ताका तेका विद्या म्हणटात. ते अन्यात म्हळ्यार आनेपास विंगड, अहु म्हळ्यार सांगिल्लें, धीरा म्हळ्यार ए सोबर पर्सन, कोण एक धीर जावन आशिल्ले पळय तागेल विशय सांगता आसाची. ए हु ए म्हळ्यार कोण म्हणून तो तो म्हण सांगताची. न म्हळ्यार ताका नॉट अस म्हळ्यार आमकां न्ही म्हणून, ताका न्ही म्हणून. तत् म्हळ्यार तोच, विचक्षिरे म्हळ्यार विवरण दिलेले म्हणून सांगता, एक्सप्लेन. सो हाचे ट्रान्सलेशन अशें आसा, कोण बुद्धिवंत आशिल्ल्यान विवरण दिलेलें आसा. ज्ञान म्हळ्यार तसलें अर्जित कोण करता की पळय तांकां ताजी फल आसा पळय विंगड मेळटा. कोण अज्ञानांत आसाची, कोण अज्ञान संस्कृतींत कोण आसा पळय ताजी फल मेळटा विंगड म्हण सांगता. इंग्लिशान सांगता हांव, मे बी मागीर आमची गेल्यान ट्रान्सलेशन करेक्ट ना हांतू. The wise have explained that one result is derived from the culture of knowledge and that a different result is obtained from the culture of nescience. अज्ञानाचे दवा lack of knowledge, दवा ignorance वर nescience म्हणटाची. सो आम्ही हे ईशोपनिषदाचे आता तिन्नीचे सेक्शनांत आसाचे ऑलमोस्ट. तांतू विद्या आणि अविद्या विशयाचे सांगता आसत. आम्ही तांतू तेवे सांगता आस कशें म्हळ्यार विद्या म्हणल्यार विद्या आशिल्ले मनशाले तागेले परिपूर्णतेचे मार्गार वचची कशी कसं रिजल्ट जाता, जे फल कसं म्हणून ह्या श्लोकांत सांगता आसत. विद्या आशिल्ल्यान तेंचे आमी विद्या आणि अविद्या कसं म्हणून ह्या श्लोकांत आमी अर्थ करून घेवया. फुडली श्लोकांत आम्ही पळयलें आसा, विद्या आशिल्ल्यान कसं हांग वताची म्हणून. विद्या आशिल्लो काळकांत वता, तेंची अविद्या आशिल्लोची विद्या म्हणल्यार तो अंधथमाक वता म्हणून आमी लास्ट क्लासांत आमकां हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभून आमकां एक लायक रितीर अर्थ करून दिलेलो आसा. कशी त्या दोन्ही जन कोण म्हळ्यार विद्या आशिल्ले आणि अविद्या आशिल्ल्यांचे दोन नमुन्याचे विरोधाभास हे दोन श्लोकांत आमी पळोवया. कशी म्हळ्यार अविद्या आशिल्लो विद्या म्हूण लेखता फुडल्या श्लोकांत, तेंची अंतू विद्या आशिल्लो अविद्या म्हूण लेखता. हे कशी म्हणून आमी पळोवया हात. 18 अध्यायांत कृष्णान सांगिल्लें आसा, मच्चिता सर्व दुर्गाणी मत्प्रसादात तरिष्यसी अतचेतम अहंकार न शोषती न विनंक्षसी म्हणलें आसा. कृष्ण सांगता आसा 18 अध्यायांत. आम्ही आता ऑलरेडी भगवद्गीतेचे दावन घेवन अंत येईल निमित्त पूर्ण गोत 18 अध्याय तो कृष्णान मच्चिता सर्व दुर्गाणी म्हणून सांगिल्लें आसा. पण मिगेले प्रज्ञांत हे बद्ध जीव काम करता की ताका तागेले अडचण येवचे आशिल्लें, तागेले येद्राक आतंक येवचे आशिल्लें हांव निवारण करता, मिगेल कृपेन हांव निवारण करता म्हण सांगता कृष्ण. तेची कोण मिगेल प्रज्ञांत काम करनाशी अहंकारान
हांव काम करता आस म्हूण लेखल्यारी तो मूळ गुणवत्ता म्हणून कृष्ण सांगता. तस जाल्यार कृष्णाले प्रज्ञांत कृष्ण भावनामृतांत कृष्णा कितें आमी काम करचें म्हूण लेखल्यार तें एक साधारण अंदाजेर अर्थ करचें म्हणल्यार एक विद्या. तेची आमगेले जिवना कितें आमगेले इंद्रिया कितें आमगेले इंद्रिय भोगा कितें आमी काम करचें म्हूण लेखल्यार तें अविद्या म्हणजे न्हू ह्या श्लोकांतून आमी अर्थ करून घेवया. कित्याक म्हणल्यार अविद्या आतां म्हणल्यार आमी मेटिरियल नॉलेज हे ज्ञान प्रत्येकाक मेळटा आतां ह्या परिस्थितीर पळयल्यार तांणी तें कसं म्हण लेखता तांणी तें खाली तांगेली इंद्रिया तृप्ती कितें म्हणून लेखताची. मस्त जना तुम्ही कोणी एक मनशाक निमगेले रात तुम्ही एज्युकेशन करचे कसं लेखा म्हणल्यार आमी सूख राखता खुशीर आसता म्हणून तेंची इंद्रिय तृप्ती अशी कितें आमी मस्त जनान हे विद्या घेतचे तें ताका अविद्या म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार कृष्णान सांगलें आसा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते म्हणजे न्हू तिन्ही अध्यायांत कृष्णान कर्मयोगान सांगिल्लें आसा अहंकारानाची तो करता हांवच करतालो मिगेलेची हाजी कितें मिगेले सुखा कितें मिगेले इंद्रिय भोगा कितें करतालो म्हूण लेखतास म्हणजे न्हू तो लेखतास. बट ताका गोतना तें करतास प्रकृती म्हणून तें कसं सांगता ते श्लोकांत प्रकृते क्रियमाणानी गुणे प्रकृते क्रियमाणानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते. प्रकृती भौतिक प्रकृती 3 गुणान आशिल्ली हे प्रकृती आमका विंगड इतर काम करू सांगितता सत्व गुणांत रजोगुणांत तमगुणांत हे गुणांत आमी आस म्हणून जाल्यार त्या नमुने आमगेले नमुने काम करूंक येता म्हणून सांगिल्लें ताका आमी लेखता कशें अविद्या म्हणून आमी अर्थ करून घेवया. कित्याक म्हळ्यार कृष्णान सांगिल्लें आसा भक्ती योगांत 12 श्लोक 12 अध्याय 8 श्लोक सांगिल्लांत सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार आमगेले मन आनी बुद्धी कर्णाची संपूर्ण जावन न्हू देवा लागीं आमी दवरता कसं सांगिल्लें आसा मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धी निवेश म्हणून कृष्णान 12.8 12 श्लोकां सांगिल्लें आसा. प्रत्येक तांगेल मन आणि बुद्धी कृष्णा कितें आमी दवरता कित्याक म्हणून सांगिल्लें यत्करोशी कशी करता म्हणून सांगिल्लें आसा यत्करोशी यदश्नाशी यज्जुहोशी ददास्येत यत् तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम म्हणून सांगिल्लें आसा. यत्करोशी म्हळ्यार कसनेय काम करतो कसनेय काम करी तें यत्करोशी यदश्नाशी यज्जुहोशी कसनेय तूं खाता आसतना यज्जुहोशी कसनेय एक धान दिता आसतना कसनेय एक कोणाक दिता आसतना अनेक तपस्सी म्हळ्यार तपस म्हळ्यार ऑस्टेरिटी करता कसनेय करता आसतलें तत्कुरुष्व मदर्पणम म्हणून सांगिल्लें आसा. हे हायेस्ट प्लॅटफॉर्म ह्या विद्याचे कित्याक म्हळ्यार आमी प्रत्येक काम करता अशें देवा कितें विंगड एंगलार हांव घेता आसा केलो जाण कश्ट जावन आसल्यार सांगायची म्हाका कित्याक म्हळ्यार हे आमी कसनेय काम करता आसतना भगवंताले ज्ञान दिवका मनांत आसता म्हळ्यार आमकां तें विद्या आसता तें ज्ञान आमगेल्या मनांत आसता ना म्हणून आतांचे जनांत हांत पळयल्यार कसनेय म्हळ्यार तांणी इंद्रिय भोगा कितें लर्निंग इज फॉर अर्निंग म्हणून आसता आतांचे पुरा जन लर्निंग इज फॉर अर्निंग एक्चुअली लर्निंग इज फॉर लिव्हिंग. कसं लिव्हिंग म्हळ्यार आमी जीवन आमी कशी चलो सुका कशी म्हणून घेवन ते आमी आमगेले ज्ञानांत कसं नॉलेजांत आमी अर्थ करून घेवया कसं ते आमी जीवन कशी चलो सुका म्हळ्यार मनुष्य जालेले जीवन मनुष्य देह मेळ्ळेले तसलें जीवन आमी कशी कसं म्हणचे आमी मुखार सुरका आमगेले मनुष्य जालेले निमित्त आमगेले कसं नमुने कर्तव्य तें आसता तें सोडून घेवन आतांचे लर्निंग कसं जाल्याक इट्स ओनली फॉर मनी संपत्त हें करच्याक आमी संपादन करच्याक मात्र तें सोडून घेवन लिव्हिंग आसना तेची तें हे ना म्हूण जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार आमगेल्यान विद्या निमित्त आमकां
आयदर वी गेट अ दैवी संपद और आसुरी संपद. संपद म्हळ्यार क्वालिटी गुण कशें म्हण संपद. दैवासुर संपद विभाग या भगवंतान एक अध्याय केलेलो आसा. दैव संपद कशी आणि आसुरी संपद कशी म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. ते विद्या निमित्त आमकां दैवी संपद येवका तेच सोडून घेवन आमकां आसुरी संपद येईल म्हणून जाल्यार तें अविद्या म्हणून घेवन सांगितलं. त्याच्या उदाहरण भितर हांव सांगचें जाल्यार आमी मस्तपटी प्रल्हाद महाराज जाल्या काणी आयकलेलें आसा. प्रल्हाद महाराजाक तागेले आनु हिरण्यकश्यपू कितले कश्ट दिता. सांजचो रडतो. ताका कितले कश्ट दिता. खाली ताका भूत आशिल्ले नारायण सुप्रीम म्हणून घेवन तें तागेले अन्नाक सयस घेवचें जायना. तो कसो करता. तितले नमुने उपद्रव दिता ताका. जालें की प्रल्हाद महाराज प्रत्येकांतू विन जाता. कशी म्हळ्यार तो 100% देवा वयरी ताका तागेली भक्ती आसता. भक्ती म्हळ्यार तागेले दृढ हें आसता. दृढ आसता. तन्निमित्त ताका ज्ञान आसता, विद्या आसता, कसने दैवी संपद आसता. तागेले दैवी क्वालिटीज आसता, गुण आसता. तन्निमित्त कसने कश्ट दिल्यार ताका तो तांतू जिखसून येता. तें हिरण्यकश्यपूक तडसून घेवचें जायना. तो कसो करता. लास्ट तुमकां प्रत्येक वेळेक वता अशें कसं जालेलें म्हणून घेवन ताका प्रल्हाद आपूण आण घेवन सांगता तुगेले नारायण खंय आसा म्हणून सांगता. तेन्ना कसं सांगता. प्रल्हाद महाराज प्रत्येक कडेन आसता म्हणून सांगता. तेन्ना जाल्यार हांगा म्हणून निमित्तान प्रत्येक कडेन निमगेले कडेन प्रल्हाद महाराज म्हणटा कसने थंय आस म्हणून सांगता. ह्या जाग्यार आसवा, ह्या खांब्यार आसवा, ह्या खांब्यार आसवा म्हणटाना आसा म्हणटा. कसो लायक प्रल्हाद महाराजाक त्या प्रत्येक खांब्यांतू तो नारायण दिसता आसता ताका. तेंची तागेले अन्नाक खांबो शिवाय मेटेरियल शी दिसता शिवाय तांतू भितर नारायण दिसना ताका. तेंची कृष्ण आणे हिरण्यकश्यपून त्या खांब भितून घेवन भायर आयिल्ले नंतर जाली तिकीची प्रत्यक्ष देवोत्तम परमपुरुष नरसिंहदेव आयल्यारीची ताका अर्थदायिनी तो कोण म्हणून घेवन तेची प्रल्हाद महाराजाक खांब्या भितर जाल्यारीची नारायण दिसता आशिल्लो, नरसिंहदेव दिसता आशिल्लो. तेची हाका हिरण्यकश्यपूक ते नारायण दिसना आशिल्लो. बारी एक मेटेरियल दिसता आशिल्लो खांबो. कित्याक म्हळ्यार तागेले जीवन पुरा तागेले तो इतलो ज्ञानी लास्ट अंतू सांगिल्लें आसा शिवाले श्लोक आनी इतलो चंद कोण म्हणत आशिल्ले की जाल्यार तिची ताका हे नॉलेज ना आशिल्लें. तागेले सेन्स एन्जॉयमेंट कितें तो यूज करता आशिल्लो म्हणून अर्थ करून घेता. ताजे निमित्त आमी अर्थ करून घेवप कसो म्हळ्यार आमगेलो दैवी संपद आमी गुण आमी चड बेडसून घेवका. कसं म्हळ्यार आतांच विद्य आमगेल्यांतू परिवर्तन जावका. परिवर्तन कारण आमी जावका. आमगेले मेटेरियल नॉलेज कसं आसा पळय आमी कसं भौतिक ज्ञान घेताच की तें आमगेले आध्यात्मिक ज्ञान विद्यंतू आमगेले तें ट्रान्सफॉर्मेशन जावका. तें ट्रान्सफॉर्मेशन जायना म्हणून जाल्यार इट गिव्स टू डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार अड्डी मेळटा. भौतिक ज्ञान कितलेय मेळ्ळो आमकां तें आमकां आध्यात्मिक ज्ञानांतू आमी तें चेंज करनी म्हणून जाल्यार आमकां तें एक भौतिक ज्ञान आमकां खाली एक अड्डी दिता. तितलेच कसं म्हणे अड्डी जन्म मृत्यू जरा व्याधींतू आमकां हे अंतूची सिरकून सोडता. तेंची आध्यात्मिक अंतू आमी गेले म्हणून जाल्यार आमकां आध्यात्मिक आमगेले आत्माक उन्नती जाता. कित्याक म्हळ्यार एज्युकेशन म्हळ्यार हे आतांचे साधारण एज्युकेर म्हळ्यार आमगेले अंतू दुखून भितर दुखून टू ब्रिंग आउट वॉट एवर इट इज ते इट हॅज टू ब्रिंग आउट. ते आतांच विद्यांतू आमगेल्यांतू परिवर्तन आमगेले करता. कित्याक म्हळ्यार भौतिक विद्या दुखून आमी भौतिक आध्यात्मिक विद्यांतू येवच्याक चड पळोवपाक जाता. स्पिरिच्युअल ग्रोथ आसता. तेंची प्रल्हाद महाराजान सांगिल्लें आसता एज्युकेशन कसं न्ही म्हणून सांगिल्लें आशिल्ल्यानंतू 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस सांगिल्लें आसता प्रल्हाद महाराजान. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुस्मरणम,
अर्चनम सॉरी पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम म्हणून सांगितलं असं. हे 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस आमगेलांतू डेव्हलप करता जाता. कित्याक म्हळ्यार हे ज्ञान आमकां मेळ्ळें म्हणून जाल्यार विद्य मेळ्ळें म्हणून जाल्यार कृष्णाक आमकां आमगेलांतू अट्रॅक्शन जाता, कृष्ण आकर्षण जाता. ते ना म्हणून जाल्यार आमगेले आमगेले कृष्णाल वटू आमगेले विद्यान तो आमगेले कृष्णाल आकर्षण ना म्हणून जाल्यार हे आमगेले कसं विद्य आसा पळय खाली एक श्रम एव हि केवलम. कसने आम्ही करवची खंयचेच डिग्री घेवची, इट इज श्रम एव हि केवलम. कित्याक म्हळ्यार हे जन्म आमगेले देह गेले नंतर अनपास अनेक देह मेळ्ळ्यार आमी सांगू जायना हांव फार्मासिस्ट आशिल्लो, हांव इंजिनियर आशिल्लो, हांव डॉक्टर आशिल्लो, कसने सांगू जायना. It is you have to start from the beginning. But आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान घेतले म्हणून जाल्यार आमगेला तू खंय स्टॉप केला पळय थंय दुखून अनपास सूर करेत. कित्याक म्हळ्यार हे उदाहरण आमी पळोवचे असल्यार कित्याक म्हणून सांगल्यार कृष्णा कशी आकर्षण आमगेले आकर्षण जाता म्हणून आमी एक उदाहरण पळयत. महाभारतांतू हानी कोण कौरव आणि पांडव दोन्हीची एकच गुरु लागी त्यांनी विद्या घेतलेल्या. कोण द्रोणाचार्य लागी कोण आणि कौरवान आणि पांडवान घेतलेले. जालती की कृष्णाक कोणाला ಒಟ್ಟು अट्रॅक्शन कोणाला ಒಟ್ಟು आकर्षण खाली पांडवाला मात्र. कित्याक म्हळ्यार तांणी प्रत्येक धर्माचे रिती हे केलेलं असं तांणी कसने विंगड वाटेर वचचे प्रत्येक कृष्णा सांगेल म्हणके केलेलं असं. तेव्हा अर्जुनानं तिथलं परफेक्शन केला बॅटल फील्ड आणतो युद्धभूमींतू कृष्णान सांगेल भगवद्गीते निमित्त तो ऐकून घेऊन त्या भगवद्गीता ऐकून तो तागेल जीवन सार्थक केलेलं असं. तेंची कौरवाल पळयल्यार विषय तांणी हे हक्का तांणी खाली तांगेल इंद्रिय भोगाक तांगेले राज्य कशी दवरचे तांगेले संपत्ती कशी वाडोवचे ते मात्र सोडशिवाय तांणी कृष्णाक प्रीती करूक पळयलें ना. त्या निमित्त हे आमकां लर्निंग आमी विद्या खाली धन संपत्ती मात्र न्ही आमगेले ज्ञान वरें आमगेले दिवका आमगेले आध्यात्मिक ज्ञान वरें आमी चड करूचे पळोवपाक. कित्याक म्हळ्यार आमगेले आतां सांगेल पडटा लर्निंग इज ओनली फॉर अर्निंग जाता असं. तेंची ईशोपनिषद आमकां वॉर्निंग करता असं विद्य कसले अविद्य कसने म्हणून ह्या विद्या निमित्त विद्या कसं ऍक्च्युअल विद्या म्हणून आमकां ईशोपनिषद सांगता असं. तेंची ईशोपनिषद फॉलोज गीतोपनिषद. आमी ऑलरेडी गीतोपनिषद ऑलरेडी आमी अर्थ कोण घेतलेला असं. तशीच ईशोपनिषद कसं सांगता असं म्हणून पळयल्यार फर्स्ट श्लोका सांगता ईशावास्यम इदम सर्वम म्हणून सांगता. ईशावास्यम इदम सर्वम हे खंयचेची हे भौतिक आध्यात्मिक जगत एव्हरीथिंग एनिमेट्स अँड इनॅनिमेट्स in that is within this universe is controlled by the and owned by the Lord. हे प्रत्येक कोणाला हातांत असं आणि कोणाला अधिकाराच्यो म्हळ्यार देवालो म्हणून सांगता असत. ते ईशोपनिषदाचे मेन श्लोक. तन्निमित्त हे मेन श्लोकाचे फॉलो करता खंयच्याक गीतोपनिषदाक. गीतोपनिषदात कसं सांगता हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते मा बुधा भावा समन्विता म्हणून सांगता. हम सर्वस्य प्रभु हांवची प्रत्येक कोण तो भगवान म्हणून गीतोपनिषदात सांगितलं असं. कोण तो भगवान कोण तो देव म्हणून सांगितलं असं कृष्णची म्हणून आमकां अर्थ कोण घेतलेलं असं. भगवान म्हळ्यार कसं मिनिंग म्हणून सांगितलं असं. तेव्हा त्या चतुश्लोकी भगवद्गीतांतू फर्स्ट श्लोक कृष्णान सांगितलं असं हम सर्वस्य प्रभु. आध्यात्मिक भौतिक जगत्याचे मूल हांवची म्हणून कृष्ण सांगता असं. ते प्रत्येक हे मिगेलांतू दुखून येता असं. हे संपूर्ण जावन कोण अर्थ कोण घेत की तो विद्वांसू मागेले भक्ती सेवेरी आणि मिगेल सेवेर आसता हृदय दुखून हार्टा दुखून तो म्हाका पूजन करता असं म्हणून सांगता तसले.
तो कृष्ण अशी सांगता असताना हम सर्वस्य परोभू म्हणे सांगल्यानंतर त्यानंतर त्यावेळेस सांगतास कृष्ण 7 अध्यायान तो मत्त परतरम ज्ञानात किंचित असती धनंजय म्हणून सांगतास. हाजी नंतर तुका कसने एक ज्ञान मिगेल नंतर मिगेल पशी वैर आशिल्ले श्रेष्ठ जालेले असायला सत्य ना म्हणून कृष्ण सांगतास. कसने मिगेल पशी वैरी खंयचे एक सत्य ना म्हळ्यार हे विद्य कळलेले आशिल्ले कोण की तो मिगेल्ले भक्ती सेवेर असता तन्निमित्त ताका सांगचे विद्या म्हणून सांगतात. सो अविद्या आशिल्ले कोण हे पुरा अर्थ कोण घेवच्याक भारी कष्ट. कित्याक म्हळ्यार आमी मेटेरियल नॉलेज आसा पळय ಕೆಲವು पटी ಕೆಲವು जनाक हे आमकां कृष्णा लागीं येवच्याक आड येता कितली पटी. तेंच आमी पयरी शुक्रारा ड्रामांत पळयलें आसा. तो एक मेटेरियली तो पळयचे गेले ब्राह्मणू अविद्या जावन आसचे पुरो. चैतन्य महाप्रभू साऊथ इंडिया टूर वताना हांगा साऊथ इंडिया टूर श्रीरंगामांतू गेलेले तेन्ना श्रीरंगामांतू चैतन्य महाप्रभू एक ब्राह्मणा मेळता वय न्हू. ब्राह्मणा मेळ्ळे तेन्ना तो ब्राह्मणू ताका भगवद्गीता धरूवरे गोतना कशी दरका म्हणून ताका तागेले गुरुले एक आज्ञा आसता कसने भगवद्गीता वाजूक म्हणून जाल्यार ताका वाजूचे येना जाल्यार तो घेवन भगवद्गीता पळोवंक येवन ते पळोवंक येवन कसं करता ते कृष्णान कशी हे केलेले म्हणून पळोवंक रडता आसता केदारनाथ कशी अर्जुनाक सारथी जावन आशिल्लो म्हणून तेंची हे चैतन्य महाप्रभून पळोवंक येवन कसले रडता आसा म्हणून निमित्तान सांगता अर्जुनाक सारथी जालेले कृष्ण कितले कश्ट कितले कश्ट हे करता जाल्ले म्हणून त्या म्हाका मना येवन त्या रडण्या येता म्हणून सांगता. देवोत्तम परम पुरुष जाला तो भगवान तितले मिनियल काम करता पडता म्हणून पळोवंक येवन म्हाका रडण्या येता म्हणून सांगता. त्या चैतन्य महाप्रभू कळता तेन्ना हे अजब अशी व्हड नॉलेज खंयचे ना म्हणून ताका आलिंगन करता. कित्याक कसले तुमकां भौतिक ज्ञान आसचें अशें पुरो भौतिक विद्या आसचें अशें पुरो जाल्यार की परमात्मा म्हळ्यार कोण गोत्तस पळय त्या विद्या दॅट इज द मोस्ट हायेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज. सो ते महाप्रभून सांगिल्लें आसा तशी त्यानंतर प्रभुपाद आत कसं करता म्हळ्यार 9th चॅप्टरांतू 13th चॅप्टरांतू 18 to 13 श्लोक 18 to 12 श्लोक ते प्रभुपाद खंयचे क्वालिटी ते गुण प्रत्येक ते विद्य आशिल्ले मनशाला आस म्हणून सांगतात. अमानित्वम अडंबित्वम अहिंसा अर्जवम म्हळ्यार सरळता. अमानित्वम म्हळ्यार नम्रता आणि गर्व नाशी आसचे ते अहिंसा बरें आसता. शांती सहन करचे ते सरळता हे पुरा आमी यात पळयले प्रल्हाद महाराज आणि कौरवा पांडवालांतू आता तेमेची ब्राह्मणालांतू हे गुण पुरा आसत. आयदर एज्युकेटेड मेटेरियली आसता पुरो जाल्यार की अनएज्युकेटेड मेटेरियली आसता पुरो जाल्यार की तांगेलांतू ते हे गुण असतात. कोणा लेगी कोण विद्य म्हणून कोण गोतस की तांकां हे गुण असता. कसने म्हणून सांगल्यार आमी ते ड्रामांत कितले आमी विवरण जावन पळयलें आसा. तशीच अहिंसा म्हणून प्रभुपादान उदाहरण दिलेलें आसा. अहिंसा म्हळ्यार आमी युजुअली लागता कसने म्हणून सांगल्यार एक प्राणी वध करचे खंयचे वध करना अशें कोणाक हे दिवचे न्हय म्हणून बट त्या वयली कोणाकाची एक मनशाक चूक करची अशी उलोचना म्हळ्यार कोणाक एक नो करची तशी उलोचना आसा की ताका बरें अहिंसा म्हणटाची म्हणून प्रभुपादान हांगा सांगिल्लें आसा. कोणाकाची मान घालची सोडी कोणाक नाश करची न्हयशी जाल्यारीची न्हय कोणाक उत्तर उलय नाशी कोणाक दुःख करनाशी उलयत बरें अहिंसाची म्हणून सांगताची. तन्निमित्त हे प्रभुपादान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार अहिंसा आमी करूनच आणि तन्निमित्त आणि कसं करचे आस म्हळ्यार 18 हे 20 क्वालिटी हांतू प्रभुपादान हे
श्लोका वैरी 13 अध्यायाचे होंदून दिलेलं खंयचे म्हळ्यार ते नम्रता हिंसा नातिले आणि अडंबा म्हळ्यार गर्व नातिले आणि शांती म्हळ्यार सहन आणि आर्जवम म्हळ्यार सरळता आणि तेवे आसक्ती निरासक्ती असता तेंची आणि शुची म्हळ्यार क्लिनिनेस त्या पुरा क्वालिटी एक मनशा लागी आसता कोण विद्य आसती म्हणून सांगता असं तेंचे अनेक कसं सांगितले क्वालिटी कसं म्हणून सांगितलेले आचार्य उपासनम म्हणून आसले आचार्य उपासनम म्हळ्यार एक गुरुले शरण जावचे गुरु लागी शरण जावन घेवन तद्विद्धी प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया गुरु का तुम्ही शरण जावन घेवन तांगेले दुखून विद्या घेवचे कशी तद्विधी प्रणिपातेन तांगेले शरण जावन तांका सेव कोण घेवन तांगेले निमित्त कसं नॉलेज घेवका आध्यात्मिक नॉलेज घेवका तें घेतलं म्हणून जाल्यार आमगेल्या जिवनांतू आमकां आध्यात्मिक उन्नती जाता नाही म्हणून जाल्यार आम्ही खाली गुरु खाली सेव मात्र म्हणून मात तांगेले तद्विधी प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया म्हणून सांगितलं ते गुरु लाका आम्ही सेव करका तेची अनेक हिंसा म्हाका प्रत्येक उडगा येईल कसं म्हणून सांगितलं रे आम्ही आता कितकीची एनिमल हे सांगताची एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप अशी तशी म्हणून सांगतात जाल्यार ती कितकी जन एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुपाचे कोण मेंबर आसा की तांकां पळयल्यार तांणी नॉन व्हेजिटेरियन असताची कशी म्हळ्यार एटलिस्ट तांणी एक फिश की मोट्ट की तसल कसले खाता आसा तें एक अहिंसा तेंची पयरी एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवस पुढे तुम्ही न्यूजार ऐकून अशा पुरो सुएज कॅनलांतू एक शिप कमर्शियल शिप आड येऊन घेऊन सगळेच सुएज कॅनल बंद झालेले एक ಸ್ವಲ್ಪ 15-20 दिवस पुढे झालेली कहाणी तेदना पेपर हंग गल्फ पुरो मस्त न्यूज येईल त्या सुएज कॅनलाचे ब्लॉक जाल्ला म्हणून तदनंतर कसं येईल म्हळ्यार त्या सुएज कॅनल ब्लॉक झालेले मात्र नाही तदनंतर एक सुमार ಹೊಡೊಟ್ಟ कंटेनर शिप पुरा बंद झाला तांतू कंटेनर शिपांतू तांत कसं असं म्हणून सांगेल म्हळ्यार प्राणी असाची ताजी कितें तांकां वांचोका म्हण घेवन दॅट इज हिंसा तांकां सांगताची बट तांणी लेखताची अहिंसा म्हण घेवन हिंसा म्हळ्यार तें कसं म्हळ्यार तांणी ते प्राणीक वांचोचे पळोवचे कसं लेख तांगेले जिब्बेर रुचे कितें तांणी लेखताची अहिंसा म्हण घेवन बट दॅट इज एन हिंसा तें क्वालिटी कोणा लागी आसना जेता कोण विद्या कोण कसं आध्यात्मिक लोक अवचे पळयता की तांकां हे अहिंसाचे आसता क्वालिटी आध्यात्मिकांत बट आता चढाव जावन घेवन हे लोकांत कसं आसता आमी अहिंसा म्हणून सांगचे नावाक मात्र बट करताची हिंसा सो हे क्वालिटी कोणाले आसता कोण विद्य असता की सांगेले आसता अनेक प्रभुपादान सांगिल्लें आसता लास्ट एक क्वालिटी पुरा क्वालिटी घेना हांगा आनी चढाव जावन अनेक कसं क्वालिटी सांगिल्लें आसा म्हळ्यार पुत्रदार आसक्ती नर भीष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम समचित्तत्वम इष्टानिष्टो पतिष्यो म्हणून सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार सांगेल म्हळ्यार हे रिलेव्हंट ताजे कितें हांव घेता आसा चढाव जावन कित्याक म्हळ्यार मस्त जन हांगा गृहस्थ जावन घेवन आसाची गृहस्थ जनाचे हे क्वालिटी कसं म्हण सांगता प्रभुपाद कसं म्हण सांगता म्हळ्यार चेडूं आणि बायल बामण तांगेले आणि मन घरा विशयांतू आसक्ती आशनज म्हणून सांगतात म्हळ्यार हे कसं मेन अर्थ कोण घेवचे पळयल्यार हे क्वालिटी या मनशाले भावन आशनज तेशी म्हळ्यार भावन आशन म्हणून सांगूनच विषयದಲ್ಲಿ मनुष्याक भावन आशनज म्हणून सांगना मात्र तांकां प्रीती आसता म्हणून सांगता सांगा प्रीती कसं नाही म्हणून सांगल्यार उदाहरण देऊन घेवन प्रभुपादान मस्त नमूने अंतू लेक्चर अंतू सांगिल्लें आसा उदाहरण एक उदाहरण हांव घेता आसा भक्ती विनोद ठाकूर आले भक्ती विनोद ठाकूर कोण म्हळ्यार आमगेले प्रभुपादाले गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांगेले आनु कोण भक्ती विनोद ठाकूर हांनी आमगेले परंपरा येवचे आशिल्ले गुरु तांणी गृहस्थ जावन आसल्यारीची तांकां चेडूं आसल्यारीची तांणी केदनाची भगवंता कितेरी कृष्णा कितेर तांणी
हें करता तांगेले डेली शेड्यूल्ड पळयल्यार खाली 3 घंटे मात्र न्हिदोवचे आशिल्ले. तांणी मॅजिस्ट्रेट आशिल्ली. मॅजिस्ट्रेट म्हळ्यार कोर्टांत मॅजिस्ट्रेट आसतना कोण हांगेले ब्रिटीश रुलांत तांतू मॅजिस्ट्रेट आसतना तांणी हें तांगेलें काम खंयचें काम करता आसता की तें काम कोन्न जाले नंतर तांगेले दिनचर्या पळयल्यार खाली 3 घंटे मात्र तांणी न्हिदोवचें आशिल्लें. 100 वयर तांणी आध्यात्मिक बुक बरयला आसा. तांतू हरिनाम चिंतामणी कडेरी सुमार नमुन्याचे बुक तांणी बरयला आसा. 100 नमुन्याचे कसं म्हळ्यार भजन रहस्य कडेरी ಶರಣಾಗತಿ ಅಸಲ್ ನಮೂನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ತನ್ನಿ ಬರೆಯಲಸ್ त्या मात्र नाही त्यांनी तांगेले भौतिक जगत तांगेले काम कसं असतं त्या परफेक्ट जावन करता आशिल्ली त्यांनी ते मात्र नाही त्यांनी इतले चंद रितीरी तांगेले चोरडूमाक वाडयले तांगेले निमित्त आमगेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती गुरु तांगेले पूत जावन आशिल्ले. कितले तांकां विद्या दिला आध्यात्मिक विद्या दिला म्हणून घेवन तांगेले एक उदाहरण आम्ही पळोवया. कित्याक म्हळ्यार तांणी 3 प्रेडिक्शन केलेले आसा भक्ती विनोद स्वामीन. कसं नाही म्हळ्यार एक ए पर्सन सून विल अपियर हू विल स्प्रेड द एक फर्स्ट वन who will appear. Second prediction कसं म्हळ्यार तांणी एक कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र he will spread to the whole world म्हळ्यार spread to the whole western world. आणि कसं सांगेल त्यांनी तिन्ही प्रेडिक्शन फेअर स्किन्ड पीपल विल कम टू मायापूर अँड दे विल चांट द हरे कृष्ण महामंत्र. हे 3 प्रेडिक्शन त्यांनी सांगिल्लें बदल जाला. कित्याक तांणी गुरु स्थानार आशिल्ले त्या निमित्त आमी अर्थ करून घेवत गुरु कोणाक आमी घेवत म्हणून पळयल्यार एक प्रभुपादान सांगिल्लें आसा कोण कृष्णाल कितें एडिक्शन जावन आसताची तांकां आमी गुरु म्हणून करयतात. तसले परंपरा आमगेले. कोण हे प्रभुपादान जॉर्ज हॅरिसनाक सांगिल्लें आसा. जॉर्ज हॅरिसन तुमकां पूर जाणां गोत कोण म्हणून फेमस पॉप सिंगर. ताका तोवय प्रभुपादाल एक शिष्य जावन घेवन आशिल्लो. त्यादन ताणें निमगेलें गुरु म्हळ्यार कोण गुरु कोण म्हणून आमी एक्सेप्ट करीता म्हळ्यार प्रभुपादान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार गुरु कोणाक एडिक्शन जावन आसका कृष्णाक एडिक्शन जावका. आमगेले आध्यात्मिक जिवनांत आतां हें पळोवयत बट हें भौतिक जगतांत एडिक्शन मस्त जणांक कृष्ण सोडून घेवन विंगड पुरा एडिक्शन आसता. त्या निमित्त आमी अर्थ कोण घेवत कसं म्हळ्यार आमगेले चडाव जावन घेवन हें भौतिक ज्ञान आसल्यारीची विद्या आसल्यारीची आमी एक आध्यात्मिक विद्यांत वरे आमी प्रयत्न करूंक पळोवता. तेजी हे आमी कशी कृष्णाक कृष्ण निमगे आमगेले कसं तुमी डिग्री घेतला कसं नाही म्हणून बट ही नीड्स ओनली ए भावग्रही जनार्दना ताका म्हणटा. कसं म्हळ्यार आमगेले मनांत कसं आसता पळय तें ताका अर्पण करता तें कृष्णाक इम्पॉर्टंट. तेची अभिकसनेची नॉलेज असल्यारीची कृष्णाले मनांत कृष्णाले केदारनाथ मनांत आस म्हण जाल्यार आमी सक्सेसफुल जातात. आमी एक साधारण एक कहाणी सांगून येवन कित्याक म्हळ्यार आतां ऑलमोस्ट इट्स ओनली 2-3 minutes लेफ्ट. सो हांव एक कहाणी सांगून घेवन एक डेफिनेटली अंडरस्टँड आमगेले विद्या लायक खंयची विद्या लायक म्हणून अर्थ करता. कसं म्हळ्यार हांव जस्ट एक रिसंटली हांवें काय केलेलें एक सन्यासिले क्लास तांतू सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार हें आमगेले नॉलेज कसं नमुने आसता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एक रायाल हांगा एक राय कसं करता म्हळ्यार तागेले एक तागेले जनाक खुशी करूंक कितें आध्यात्मिक भौतिक खुशी करची कितें तो कसं करता म्हळ्यार एक दिवस प्रत्येक तागेले राज्यांचे जनाक आपोवन घेवन सांगता की तुमकां कसं जावका म्हूण सांगाची आज दिसाक हांव तुमगेले तें डिझायर फुलफील करता म्हणून सांगता. डिझायर फुलफील करता म्हणून त्या निमित्त प्रत्येकले गांवां तागेले राज्याचे जन येवन क्यू राखता की तागे लेगीत राज्या लागीं निंबूच्याक राजा लायक कसं नाही आमकां कसं जावका हें जावका तें जावका म्हणून निंबूच्याक. त्या निमित्त तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार एक दिवस त्या
एक दिवस कसं जाता म्हळ्यार त्या येता आसतना एक मंथारी बायल मनीशी ती ह्या किवूंत म्हाका शिरबून आसता म्हाका राबून आसून प्रत्येक सांगता की म्हाका धनम देई आनी पुत्र आनी कसं एक घर दी म्हाका आनी कसं जमीन दी प्रत्येक दी म्हाका त्या दिवस राज्य भारी कुशेरी प्रत्येक कसं निमगे त्या पोर दिता आसता तेची ती एक म्हणता ते सकाळ दुखून राबून असल्यारीची ती राजाला न्हू कसले निमगेना कसं निमगेना त्या रायाक कसं डाऊट लागता हांव इतलं त्या दिवसाक दितास कसं दा निमगेलेलं पोरा पण ती कसं याना म्हणून ताका जायनाशी लास्ट ती सानवाळ जाताना आपयत राजू राय ताका ते बायल मनशाक म्हणता एक आपयताना ती तिका निमगे हांव इतलं जना कितलं परत दिला तू कसले येवन कसले निमगेना मागेल किती रे म्हणून घेतले तुका कसं ऐकू हांव तें दिता म्हण सांगते ती त्या म्हणल्यार सांगते म्हाका कसले नाका म्हणते तस जाल्यार तू कसले निमगे हाजी कसं जावका की तुका दिता हांव खंडीत दिता म्हण तस जाल्यार ती सांगते हांव घरकडे हांव एकली आस म्हाका एक तूं पुत्ताले मिगेल स्थान घेवच्या रेडी आसव्या म्हण सांगते मिगेल म्हाका कसले विंगड कसले नाका तुगेले पॅलेस नाका जागो नाका घर नाका जेवण नाका कसले नाका बट तू मागेल एक पुत्ता स्थान घेवचे रेडी आसव्या म्हण सांगते रायाक दिसता की ओके दायत म्हणून हांव ऑलरेडी सांगिल्लें आसा प्रत्येक काज कसं दिता म्हणून त्या निमित्त लास्ट त्या निमित्त हांव तुका पुत्रा स्थान हांव तू सांगिल्लें म्हणटा हांव ओपत्ता म्हणून सांगते ती तशी आयकून खुशेन ओपत्ता मात्र ती कसं मेटीरियल कसं निमगिरी तेची घरकड वचून घेवन ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान ती राय सांगते मिगेल घरकड येवन घेवन तू जेवणा येतवा मिगेल पुता मिगेल घरकड येवन जेवणा येतवा म्हणून सांगते तेदना रायाक आश्चर्य जाते ही पुवर कितलं तिका घर बरें झोपडी टायप तसं हाका ती घरकड हांव राय जावन घेवन कशी वच्चे म्हण घेवन तिका ताका आश्चर्य जाता तो कसं करता तागेले मंत्रीक तागेले सेवकाक सैनिकाक पुरा फर्स्ट पेटयत की तिगेले घरकड वचून कसं जावका पळय म्हणून ती पुवर आसली निमित्त तिका पुरा नेसेसिटी करी कित्याक म्हळ्यार रायान एक सान झोपडी वताना सम न्हय म्हळ्यार त्या निमित्त कसं करता राय तागेले पुरा मंत्रीक पेटोवन घेवन त्या पुरा सवलत करते त्या निमित्त त्यानंतर राय वतली त्या निमित्त आमकां अर्थ कोण घेवत कसं म्हळ्यार वी हॅव टू हँकर फॉर ए हायेस्ट परफेक्शन लायफांत ते सोडून घेवन आमी हे मेटिरियल घेयना कितें रे आमी सनची पुत्रम देई धनम देई हे आनी हे पुरा निमगीत आसतना इट इज नॉट वर्क बट आमगेल ज्ञान कसं आसका कृष्णाले हाका आमी अट्रॅक्शन जावं तशी आमी कृष्णाले आकर्षण जावं तशी आमगेल ज्ञान आसता तें आस म्हण जाल्यार आमगेले लायफ सक्सेस जाता तेन्ना विद्या कसने आमकां अर्थ जाता अविद्य म्हणल्यार कसने अर्थ जाता त्या निमित्त आमी अविद्या दुखून विद्याक येवच्याक साध्य जाता सो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे